पूण हे सामके फुटपडले ते सारखे अशें दिश्टी पडटा. जर फाल्यां विरेश बोरकर आरजी सोडून दुसरे कडेन गेलो नाल्यार आरजीन ताका काडलो तर जाल्यार विरेश बोरकरा सारख्या आमदाराचें भवितव्य कितें आनी पार्टीचें भवितव्य कितें दिसता तुमकां? सी बारीकसाणेन न्ही हे प्रश्नाची जाप दितले जाल्यार आमकां सर्वेक्षण करचें पडलें. हो आरजीचो सपोर्ट बेज कोण? आज जे पळय वयले वयर जे पळय कितें आमकां आंकडेवारी वयले वयर जे कितें विश्लेशणांतली फाटली म्हायती फाटली जी पळय कितें तथ्य आमकां दिसता कितें जाणा, हो जो पळय वर्ग आसा सो प्रत्येक मतदारसंघान अंदाज 7 ते 10% आसा. हो मातसो शिवसेनेकय आसा ताजे भितर, मातशें आरजीचेंय तत्व आसा आनी तो न्ही खंयच्याच पार्टीक बांदिल्लो ना. तो आमी सरळ सरळ पळय दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय दोन वेगळे भागां. दक्षिण गोंयांतलो कॅथलीक लोक जर धरलो तो मनीस परिस्थिती पळोवन राजकीय वातावरण पळोवन घेतलो, पूण जो उत्तर गोंयांतलो हिंदू घटक आसा न्ही तो म्हजे कोतान आरजी बरोबर रावतलो. ताका हे अशे तरेचे संघर्श, अशे तरेचे कन्फ्युजनां, अशे तरेचे नाट्यमय, आतां हें जें कितें फाटले 8 दीस चल्लां हातूंत ड्रामा आसा, हिरो आसा, विलन आसा, हे सगळें व्यवस्थीत. आनी त्या लोकांक न्ही हिरो विलन आवडटा. पोगो बिला संदर्भात जे पळय कितें गोंयांत आंदोलन आनी हें जें जातालें न्ही तातूंत ताणें सरळ एक विलन कोण केलो, गोंया भायल्यान आयिल्लो बारीक समाजांतलो लोक, हांगा फळां विकता, नुस्तें विकता, ताका टार्गेट केलो, ताका मारलो, ताका खुश. आनी त्या बरोबर ताका सपोर्ट करपी आमदार म्हटले. हय. सो हें जें पळय कितें आसा न्ही नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोंयांतलो कॅथलीक आनी ताजे बरोबर रावपी हिंदू समाज आरजी वर कितलो रावतलो म्हाका खबर ना. वेल्यान तो रावचोय ना, ताका हें पळोवन ताका वीट येतली. पूण हिंदू समाजांतलो जो पळय खालच्या वर्गांतलो कमकुवत घटकांतलो पळय जो 10% लोक आसा न्ही तो खरो म्हळ्यार ना जाल्यार बीजेपी कडेन वचपाचो. तो हातूंतल्यान मातसो सावध रित्या तो पळयता ह्यो घडणुको आनी तो म्हजे कोतान आरजी बरोबर रावतलो. आनी तो आरजी बरोबर रावन तो कांय प्रमाणान मनोजा परवा बरोबरूय रावत. पूण निमाणें आतां कशें जालां, आतां कांय म्हत्वाकांक्षी जागृत जावपाक लागले. पयलीं भशेन जो कमिटमेंट आनी पूर्णता भितरल्यान सिन्सिरिटी जी आशिल्ली न्ही आरजी भितर ती म्हाका मातशी देंविल्लीशी दिसता. आतां कशें जालां की इतली 10 वर्सां राजकारणांत रावतगीर कांय सत्ता आसतना स्वताचे बद्दलची एक इगोइस्टीक कल्पना, स्वता बद्दल आपण अहंकाराचो ती भावना ती वयर येता आनीक हळूहळू दोगूय जाणां भितर ती आतां वयर सरपाक लागिल्ल्याचें दिसता. मनोजा भितर ती पयलींच्यान आशिल्ली ती आनी इल्ली वयर सरल्या. ती कदाचित विरेश बोरकार इल्लो चड शायन जाता. खुबशे कडेन खुबश्या समाज माध्यमाचेर हें दिसलें न्ही ह्यो ज्यो तरुण भुरग्यांची प्रतिक्रिया त्यो आहा की मनोजाक विरेशाची नसाय जाल्या, अशे तरेचे प्रतिक्रिया आमी समाज माध्यमाचेर पूर्ण पळयतात. सो मनोज त्या कात्रेन सांपडून कशे तरेन वतलो तो विरेशाक सामको भायर उडयतलो काय कितें. आनी विरेश आतां 5 वर्सां ताकतो आतां हे सगळें प्रकाशन राविल्लो आसा. सो विरेशाली अशी भावना जावप सामकी स्वाभावीक की आपूण परतो जिखून येवपाक जाय. आपूण परतो जिखून कसो येतलो, ताका 2 ऑप्शन सरळ सरळ दिसतात. तो 39A एज्युकेशन जाल्या उपरांत काँग्रेसीचे पयजे 1-2 लिडर आसात आमदार, तांकां लागीं गेल्ल्याचें एक चित्र गोंयान भितर दिश्टी पडटा. आनी तें लागीं गेल्ल्यान सो ताका आतां वेगवेगळे ऑप्शन आसात. ताका ऑप्शन म्हळ्यार पयलो ऑप्शन काँग्रेसीन ताका सहज वचपाक मेळटलें, दुसरें ऑप्शन ताका बीजेपीन वचपाक मेळटलें. आतां कशें आसा काँग्रेसीन गेल्यार मागीर तो पारंपारीक राजकारणी जालो, मागीर ताका हायकमांड लागता, तो आपल्या जाय तें करूं शकना. आनी तो जिखून येतलो जाल्यार ताका आपल्या मतदारांक खुश करचें पडटलें. पूण सद्या पळोवपाक गेल्यार असो आर्जीन सुद्दां ताका हायकमांड लागता सो दिसता तुमकां? आर्जीन हायकमांड जरी लागता आसलो तरी तो आपल्याली मतां घेवंक शकता. कारण निमाणें तो फक्त आरजीच्या मताचेर जिखून येवना, तो विरेश बोरकार म्हणून ताचें काम आसा, आरजीचें म्हणून काम आसा आनी कांय प्रमाणात ताणें आपल्या मतदारसंघान बारीक चिकाटीन कामूय केलां. सो ना जाल्यार मनोज परब जिखून येवपाचो न्ही. मनोज परबा कडेन म्हजी ह्या संदर्भात चर्चा जाल्ली की हांवें सांगितलें की अरे सगळें बरोबर आहा, तुजो मतदारसंघ खंयचो तो सांग, तुज्या मतदारसंघान तुवें कशें काम केलें तें सांग आनी तुका वर्सभर आहा तूं जिखून येवपाक जाय. जिखून आयलें ना जाल्यार तुमच्या पक्षान घुसपागोळ सुरू जातलो, एकामेका बद्दल संशय सुरू जातलो. हें हांवें मनोजाक फाटल्या इलेक्शनाच्या म्हणजे जवळ 4 वर्सांच्या पयलीं सांगलां. सो हें जावपाचेंच आशिल्लें. हें जर आतां ज्या पद्दतीन घुसपागोळांतल्यान किंवा संशयातल्यान जे पळय वातावरण निर्माण जालें तें जावपाचेंच आशिल्लें. सो पूण हांवें म्हणलें तशें हो जो फॅक्टर आसा
की आपलें अस्तित्व कितें हो आतां मेन रोल प्ले करतलो. एका अर्दान विरेश, दुसऱ्या अर्दान मनोज आनी तिसऱ्या अर्दान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. ह्या सगळ्यांक आतां दिसपाक लागतलें, इन्क्लुडींग कार्यकर्त्यांक. कशें कार्यकर्त्यान फुकट काम केलां, हय. ते कितले तेंप काम कितले करतले, तेंप काम कारण करतले, सारकें. ते काम धंदो सोडून बसलेले भुरगे ते. बशिल्ले भुरगे तांकां दिसती पडटा की सगळे आमदार आनीक जे पळय कितें पक्ष राजकीय कार्यकर्ते आहा ते मजेन आसात. दुसरी गजाल, आमदारांक किंवा पक्षाचे जे कार्यकारिणी मेंबर आहा तांकां दिसता आमी पक्ष वाडयला, आमच्या आमकां लागून आयला, आमचें अस्तित्व कितें, काल आमकां फायदो कितें.